न्यायकर्त पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी तो वफ्राच्या शिंदूर रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अबिएझराच्या वंशाच्या जोवश आसो. ताचो पूत गिदेयोन मिदियानेथा तावन गंव लिपोवचे खातीर दाखा घन्यांत तो मळतालो. सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बलिश्ट झुजाऱ्या, सर्वेस्पर तुजे सवे आसो. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, सर्वेस्पर खरोच म्हजे सवे आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ते विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगिल्लें, सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतले भायर काडल्यांत. पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानितांच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. सर्वेस्परान ताचेशी घुंवोन म्हळें, वोस आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायेल परजेक मिदियानितांच्या हातांतली सोडय. वय, हांव तुका धाडटां. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, हांव इस्रायेल परजेक कशें निवारूं? पळय, मानासेंत म्हजी कुळी भोवूस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्टां प्रास निमाणो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें, हांव तुजे सवे आसतलों आनी तूं मिदियानितांचो तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नास करतलोय. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हाका तुजी कृपा लाभल्या तर म्हजे कडेन उलयता तो तूंच म्हूण म्हाका कळीत जावच्याक म्हाका एक खुणा दी. हांवें वचून तुका म्हजी एक काणीक हाडून येसर दया करून हांगासर वचनाका. ताणें जाप दिली, तूं फाटीं येसर हांव हांगास रावतलों. गिदेयोनान वचून एक बोकड्या पील मारलें आनी एक एफा गंवा पिठाच्यो भाकऱ्यो तयार केल्यो. ताणें बोकड्या पिलांचें मांस एका धाल्यांत घालें आनी एका आयदनांत कडी ओतली आनी हें सगळें शिंदूर रुखा मुळांत हाडून देवदूता मुखार दवरलें. तेन्ना देवदूतान ताका म्हळें, मांस आनी भाकऱ्यो घेवन ह्या कडपाचेर दवर आनी कडी ओत. गिदेयोनान तशेंच केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांतले बेतकाठी मुखार हाडली आनी तिचे तकलेन मांस आनी भाकऱ्यो आपडल्यो. तेन्ना कडपांतावन उजो भायर सरलो आनी ताणें मांस आनी भाकऱ्यो ग्राशिल्ल्यो. पूण सर्वेस्पराचो दूत गिदेयोनाच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. हो सर्वेस्पराचोच दूत म्हूण गिदेयोनाक समजताच ताणें म्हळें, हाय सर्वेस्परा देवा. हांवें सर्वेस्पराच्याच दुताक मुखामुखी पळयलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुजे सवे आसूं, भियेनाका, तूं मरचो नाय. गिदेयोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्परूस शांती म्हूण नांव दिलें. ही वेदी आज पर्यंत अबिएझराच्या वंशजाच्या वफ्रांत आसा. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगूंक कठीण कश्ट मारताले. परत्यान हांव सांगतां, एक खरें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगासोना. इतले आयकून ताचे शिस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणे? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगते साध्य. तितल्यार पेद्रो उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कड सांडून तुजो फाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या शिंहासनार बसून आसतना म्हजो फाटलाव केले तुमी भारा शिंहासनाचेर बसून इस्रायेलाच्या भारा कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भुंयबाट सांडला, ताका 100 वांट्यांनी फाटीं मेळटलें आनी तो सासणीक जिवीत जोडटालो.
पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जाताले आणि निमाणे आसात ते पयले जाताले. देवाचे उतार हे.